आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पुर्वेदाद देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयंतान जियेन मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां तांड्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा उस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा उस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा उस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सर्व सदाकाल आमेन. ऑर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुम जेजू क्रिस्त आपले पदवेन तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. हो मिस्तेर आमी भेटोवया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत आमचो पापसाहेब बिस्म आमचे सगळे पाद्री याज्ञीक आनी डिकन्स जे आसा आपली तयारी कोता याज्ञीकपणाची मागणी घेवपाची तांचे पासत आमी तेरीस भेटोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोयक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस पूण आमकां तळणेन पडोवंक आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनीक सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां ह्या कोणाच्या उजांतली सगळ्या और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्या. गायन गाऊया खालके रातीतली T20 पान 212 T20 पेज 212. खालके रातीतली माझ्या बोरीतून माये उदेताय माये उदेताय आखी प्रीतीचे सूर्या बोरीतून राणी कोसळताय राणी कोसळताय. दुसरो मिस्तेसून जेजू क्रिस्त जीवन जातकूच 40 दिसांनी पोरजोडीत स्वर्गात चडलो. ओ मिस्टर आमी भेटोवया आमकां जायतीं भागिवोन आपोवणी फाव जावच्या पाद्रीपणांक माद्रीपणांक. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच येतायसा ओस्ट्रिया मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सर्व सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां ह्या कोणांतल्या उजांतली और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्यांक. तुझ्या गुणाचो शिवराजा
Romster, som Jesu Christ sorgar vetugos patoilo Deus Pris Santax, nekal muli soates yuangkwar muriane apos asle. O मिस्टर आम्ही भेटूया इस्रायल पॅलेस्टाईन रशिया युक्रेन आणि सगळ्या संवसाराक जी सॉस काय बिगडल्या तिंगा सगळ्याक शांती विस्तारूं आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तबलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओसोऱ्या मोदें तूं सदोव आनीक सदोव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकारो बो करून चोड गरज असलेल्यांक Viva Mashi, आवय मुलाची नात्याची नात्याची आंकार मायाची आज्ञा मुच्याची सोम्या जेजूची चौथा अंशे सुमजेच्या मन्ना उपरांत आंकवार मुरी साबार वर्सांनी सरकार गेली. हो मिस्तेर आमी भेटोवया आमकां जायत्या जाणांनी आमच्या मागण्यांत दवर म्हूण मागलां तांच्या सगळ्या इंतेसां पासत बऱ्या भलायके पासत आनी आमी जायत्या जाणांक सांगलां आमी तांकां आमच्या मागण्यांनी धरतली म्हणून ह्या वेळार तांकां सगल्यांक ह्या आल्तारार उबी धरून हो तेर्स आमी भेटोवया फोन. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सर्व सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां नियार आमकां एपणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकारोर भोव करून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो मिस्ती संतिश्री दादी नागवारमरेच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. ओ मिस्टर आमी भेटोवया मरून गेल्या आमच्या दोरेका फामिलीच्या वांगड्या पासत परगोटलेल्या आत्म्यां पासत कोण नासलेल्या आत्म्यां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा असऱ्या मदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माई आमा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा असऱ्या मदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माई आमा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा असऱ्या मदें तूं सदो आनीक सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माई आमा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तुबलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां ह्या कोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकारो करून करून चड गरज असलेल्या असलेल्या देवा मागितले सुंदर समोर तू सुंदर समोर तू सगळ्या राजांतली पृथ्वी उलवली उत्तम देणी तू उत्तम देणी तू नमान राणी काकतीचे माई तू आमचे जिवीत अमृतानी बरो असो आम्ही पदेशी वेची बाला तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणाक नमस्कार आणि सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना तू आमचे दयाल शेरास्तिनी एकाकुतीची नदर आमचेर घाल तू कोनवाळी आणि मोगाल तुलो बांकवार मारी या पदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माई आमचे पसत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया देवा एकल्या तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मोन्ना जिवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट सोडलो. भाग्यवन तांकवार मारयेचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आतापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेलोशे कर म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताई. पाप साहेबाच्या इंते सवांग सगलीं बाराबूर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावडीन पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता सदां सदांकाल आमेन.
भोवभाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या, तुवें आमकां सोडून दिल्या उपकारा खातीर आमी तुजो मोग करता. मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण वास दिता. पदवेदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. थायलंडचे जय करून घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग, एक पवित्र मोड आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचे जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये, आमची पासत विनोदी कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्तात, तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या कानानोगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. हे आदाराचे माये, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोरजांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता. कोश दूख उस्के कोती विघ्नां संकोश्टां हे आमचे निर्वाक आडलेले कुरीस. ह्या उत्सुन्यांनी आमची दोयेन सोतून कोर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मोन एकठांवन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. भावात्यांची मागणी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. समेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशें कर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस वेचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेलेल्या समेस्त भावात्यांच्या आत्म्यांक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची उब बोगुशी कर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो काश्या गरजो आमच्या आदाराचे माये तांय घालुया. Mari हे आदाराचे माये, तुमगेरे सोशी उदार देवाची सोड देणी तूं आमकां मांडटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कोर. क्रिस्तांत तूं आमच्या पातकांचें बोगसणें आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. तांनीच्या वेळार तुका उलो मारूंक सुको निर्भागी बालां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यांत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्व समया आनी काळाच्या क्रिस्तावांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवन शरणाकाल जिवंक आमकांच वपून दिवया. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोत जतायसा
उसऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोवचो पूत जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कोर ए देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्यात. प्रार्थया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागतांव. आमकां जे काळजान तावन तुजे आवयचो आदार सोदतांव. तुजे सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. ए सोम्या कुडीच्या असक्तायेन कश्टावतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचतल्या ओतम्याक उब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन.
भयणी भावांनो सगल्यांक तुमकां बळ्यो विशाल तुमकां माई मोगाचे उपकार आयच्या एपेरपे सुगी साहेबांचे पोरबेक आमचे बरोबर आसा फादर आदोल्फ आल्वारीस सांतिनेज इगोर्जेचो पादविकार आमकां आज देवाचें उतर पुरगुटलो आनी ताका आमी माई मोगाचे उपकार दिता आमचे इगोर्जेन. आज आमी सगळे पासत मागतना सायबीण मांयचो सदांच आमकां आदार ह्या नोवेनांत आमी मागला. तिच्या आदारान आमी जेजूचे साक्षीदार जावंक मागतना आज मीस भेटोवंक मागलां. खिरीत भाशेन फ्रांसीस कुयेल आनी फामील तांचे पासत मागतल्या फ्रांसिस्को कुयेलो हाचो वाडदीस देवान ताचेर आशिर्वाद वर मागुया. तशेंच विक्टोरिया बोतेल आनी फॅमिली, मेल्विन एंड नताशा विएगस, क्लारा रॉड्रिगीस, मोजस आनी लिदिया डिसोज आनी फामील तांचे इंतसामा पासत मागतना सगळ्यां पासत आख्या आमच्या ताळगांवच्या भाव भयणां पासत माय मारीचो शाश्वत आदार आमकां सगल्यांक मेळूंक भोक्तीपणी हे परबेंत वांटो घेवन मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत मागुया, आमच्या जाणट्यां पासत मागुया आनी भोव करून आमची भाव भयणां जीं परदेसांत आसात, UK आसात, गाल्फाक आसात, तारवार आसात, तांचोय मोगान उगडास करून तांचेरूय सायबीण मांयचो भरपूर आशिर्वाद मागून घेवया. आतां हात जोडून मिसाचे सुरवेक आमी देवाचो आदार मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज व्हडा दोबाज्यान आमी पेपे सुकोर सायबिणीची परब समोरवंक हांगासर एकठांय जाल्या. ही परब सोमयार आमी हो विसय घेतला. आंकवान मारिया सोडवणेच्या मिसेवान सौभागेली आनी साक्षीदार. रोमा शारान पाप साहेबा सांगाताक बिस्पांची परिशोध चालू आसा. एकचारान आनी सौभागेलीपणान मारयेचो आदार घेवन देवाचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां उलो आसा. बागिवोन इरेनेउस मारिया विशीं असो म्हणटा, मारिया आपले विस्वासपणांतल्यान आपल्याचे आनी सगळे रोचणेचे सरवणेचें कारण जाली. Mary was obedient and became to herself and to the whole human race a cause of salvation. मारेन परतून देवाच्या सरवणेच्या मिसावांत वांटो घेतलो आनी आपलें जिवीत देवाक एक हातयार केलें. पवित्र सभेच्या मिसावांक कान मारूंक आनी आमचें जिवीत जेजूक गवाय दितोलें करूंक आज तिचें जिवीत आमकां एक आव्हान जाता. देखून जीं उतरां तिणें कानाच्या लग्ना वस्त्रांत उदगाल्लीं तींच आज ती आमकां म्हणटा. तो सांगता तितलेंय तुमी करात. जेजूचें मिसांव आमकां सगल्यांक बावतिजमाच्या आनी क्रिजमाच्या संस्कारांतल्यान फावो जालें. ते खोशी मनान स्विकारूंक आनी पाळूंक हे मिसा भेटेन आमकां आदार आनी कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, हे फाटले 9 बुधवार आमी पाडून सगळे दोबाज्यान आयचे दिसा ही परब आमी समोरूंक दावन पेरपेचो कोर सायबिणीची. आमच्या भयणीन ह्या सुरवाती उतरांतल्यान आयचो विशय आमकां उगडापो केला. आंकवार मारिया सोडवणेच्या मिसावान सौभागेली आनी साक्षीदार. भाव भयणीनो, जे दिसाक तुका आनी म्हाका भावार्थ मेळ्ळो ते दिसाक जावन हे जेजूच्या मिसावांत आमकां वांटो मेळ्ळा. आमी गोडे खोरेल्या सौभागेलीपणान जिवंक फाटीं उरल्या.
घोडी आमी कोरिले ह्या मिसावांत जेजूची सोडवण एकामेकाक वांटूंक पाटी उरल्या असले सबार पातकां उगडास करून देवाच्या बोगसोण्यांक हे पिरायत रिती वरवीं आमी देवाची माफी मागुया. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणे सायबीण मायन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर आयकलें आनी त्या प्रमाणे ती जियेली. आमी देवाचें उतर वाचलां पूण तें वेव्हारांत घालूंक फाटीं सरल्या. संवसार बोलयतल्या शिकोवण्यांक आमची काळजां ओडल्यान पूण देवाच्या शिकोवण्यांक आमी बेरेखान दिल्यात. आमकां भुगोस सायबा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन. सायबीण मायन आपल्या शेगुणाचो पोरजोळ सगल्यांक फांकयलो. देवान आमकां सोबार गुणांनी आनी देण्यांनी भरल्यांत पूण तें आमी पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापरूंक आयतें मन दाखोवंक ना. बगर म्हाका बरेपण आसा थंयच हांवें म्हजी सेवा दिल्या. आमकां भुगोस सायबा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा. सायबीण मायन आपल्या जिवितान अणभवलेल्या सगल्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासलो आनी ताच्या उपकारान आनी आशिर्वादान जियेली. कांय फावट आमच्या गोऱ्याब्यांनी आमच्या आवयचें कोश्ट आमी ओळखूंक तांकां दिनवासूंक आमी विसरल्या. ती तांची एक जबाबदारी आनी कायदो म्हूण आमी पळयल्या. आमकां भुगोस सायबा.
ओगीपुणी आमची मागणी गोरसो आमच्या माईचे मजूतीन पेरपेचो गुरसाहेबचे मजूतीन आमचे मोगाळ दोयाळ देवा सोबे हाडुया आयचें फेस करूंक आदार दिलोल्यांक फांबली पासून ती मागुया प्रार्थवियांक काकलूच सर देवा आमी बोसूक भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणीन आमच्या असोगतायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं खरो दिव तुजे सोबीन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी सोर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें तुजो देश तुजो गोराबो आनी तुज्या बापायचें गोरदार सोड आनी हांव तुका दाखयता त्या देशान वच हांवूय तुजे थंय एक व्हड पोरजा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो तुजेर आशिर्वाद घालता तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालता तांचेर हांवूय शिराप घालतलो पृथ्वी वयलीं सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं सोर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवंक अब्राम भायर सरलो लोटाकूय ताचे बरोबर गेलो अब्रामान हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाच्याक आनी हारानान सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरजां जमयल्लीं तितली घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी तोय पावलो सेकेंच्या पवित्र जाग्यार पोऱ्यान मुणगे मुरयेच्या सिंदूर रुखा पोऱ्यान ती भोंवतली त्या काळार त्या गांवांत कानाकार लोक रावतालो अब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें हो देश हांव तुजे सोस्तीक दितलो आनी आपणाक दिश्टी पडलेलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली देवाचें उतरें देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोटाट कालीस मोजें सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा सवें मुरगोटाट कालीस मोजें सर्वेस्परा सवें मुरगोटाट कालीस मोजें म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेळ्ळें म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजें बोलसीताचे दोनूय मोडले पूण अस्तकाचें बोड वाडलें पोट बोर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात वाजडी बायल 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोटा कालीस मोजें सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता तसोच दोमनीर शेवटिता आनी वयर उबारता जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोटाट कालीस मोजें गोरिबांक तो धुळींतली उखलता दुलबोळ्यांक त्या शेतांतली वयर काडटा पुरां मोदें तांकां बसयता मानाचें आसोण तांकां निमूत दिता जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोटाट कालीस मोजें उद्गार सगळीं आमी उबी रावन गायन गावया B8:5:24 पयलो आनी दुसरो श्लोक B8 पेज 24 ी
Solves for us. Solves for us. Sol, Solves for us. sol, Solves for us. Soy sol. Jesu babacie ugodu. Tacia moga cicho bosa. Jesu kaluka tu sartu. Amka baba shiva unge. Solves for us. Soy sol. solves for us. Solves for us. Soy sol. Solves for us. Solves for us. Solves for us. Solves for us. Soy sol. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया सव्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गाल्ल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें नोमान कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारये देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या आयक तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासनांच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांजटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसल्लो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वंदनीय तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगान बाबुलीनो आयज आमी सगलीं ताळगांवचीं भाव भयणां फिरगोजकारान कुशालकायेन बरोवन आमचे पेरपेर सगोज सायबिणींक नोमान करूंक आमी आयल्या भाव भयणीनो तीच ती आंकवार मरियम आनी आयचो हे पोरबेचो विशय आंकवार मरिया सोडवणीच्या मिसावान सौभाग्यली कोलाबरेटर आनी ती साक्षीदारीन ट्रू विटनस ऑफ जीजस आनी आयचो विशय भाव भयणो नियाळटा आसतना म्हाका एक घडणी मेळ्ळी एका बुकाचेर एन इन्सिडंट आनी हो इन्सिडंट भाव भयणो भोव पुर्विल्लो This incident happened जायते काळ आदीं आनी भाव भयणो ही घडणी युरोपाच्या एका धाकटुल्या देशांत घडली हे देशांत भाव भयणो चडशीं
गिरीस भाव भयण नासलोली आनी ह्या देशांत एक गरीब दुर्बळ गांव आसलो आनी ह्या गांवांत बाबा भयणो दोग मनीस एज सोशल वर्कर्स कशे वावुरताले पोरजेक जिवितान वयर काडपाक इकनॉमिकली तेच बरोबर दुसऱ्या जिविताच्या भागांनी आनी बाबा भयणो हे दोगूय मनीस अशे लोकांक पोरजेक वयर काडूंक वावुरता आसतना तांकां पयशांचो उणाव पडलो सम फायनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट्स फायनान्शियल डिफिकल्टीज पयशांचो उणाव पडलो एकटो भाव भयणो सोशल वर्कर एक बरें व्हडलें इस्कॉल बांदून भुरग्यांक बरी शिक्षण दिवन वयर काडपाक ताची इच्छा आसलोली म्हणटूच ह्या मनशाक इस्कॉल बांदचे खातीर बांदकामांक जायती पयशांची गरज पडली आनी तो भितरले भितर फुगार जावंक लागलो जायत्या तोरांनी पोरजे कडेन हांगा तुवें भोवून पयशे हाडले पूण आतां खंयच्यान हाडटलो इस्कॉल कशेय तरेन हांवें वयर काडूंक जाय आनी ह्या गांवांतले सगळे भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन संवसारांत बरें मनीस करूंक हो म्हजो आवडो इच्छा कशी हांव फुलफील करतलो कशी हांव साकार करतलो हे मनांत तो चिंता दुसरे बाजून भाव भयणो तो दुसरो सोशल वर्कर आसा ताची इच्छा आसलोली आवडो अत्रे काळजाचो एक बरेंशें हॉस्पिटल बांदूंक जायते तरेनी मनीस दुयेंत पडटा गांवांत तांकां बऱ्यो सवलती भलायकी वाटेन हांव दितलो हो ताचो आवडो आसलो आनी भाव भयणो तोवूय बी हें हॉस्पिटल वयर काडूंक बांदूंक सगळी फॅसिलिटीज घालूंक ताकाय पयशांचो उणाव पडटा आनी दोगूय एक दीस ते मेळटात गांवांत आनी म्हणटात वॉट टू डू कितें आमी करुया कोणाशी आमी वचुया आनी आदी आमी जाणा युरोपाच्या देशांनी भाव भयणो राजा आसलोली सो तांणी दोगांयनी बसून एक निर्णय कसो घेतलो आनी म्हळें आमी राजा सोरशी वचुया आनी आमच्यो डिफिकल्टीज आमी प्लेस करुया राजा सोरशी आनी कशेय तरेन तूं तुजें इस्कॉल बांद हांव म्हजें हॉस्पिटल बांदतां आनी भाव भयणो किंग म्हणटूच तांकां प्रोटोकॉल्स आसतात तांणी बरे भाशेन थंयसर राजा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो आनी त्या दिसाक तांकां तारीख दिली दीस दिलो अमकोच वेळ दिलो त्या दिसाक दोगूय ते बरोबर राजाचे पॉलासीन गेले थंयसर आमी जाणा राजाचे मनीस आसात तांणी तांकां त्या टायमाक भितर घेतले पयलो एकटो गेलो आनी राजाक सांगलें राजा सायबा आय एम सो एंड सो आय एम वर्कींग व्हेरी हार्ड हांव जायतो त्रास काडटां म्हज्या ह्या गांवांतल्या भुरग्यांक इस्कॉल बांदूंक सोदतां म्हाका पयशांचो उणाव पडला जायते हांवें पयशे हांगा तुयेन हाडल्यात पूण आतां हांवूच नकलो कितें जालां तूं म्हाका मातशें मदत कर म्हाका आदार दी भाव भयणो राजा कसोच कन्विन्स जायना कांयच उतर कानारूच घेना ह्या मनशाचें ताणें सांगलें प्लीज म्हाका आदार कर हांव म्हज्या फायद्याक न्हय पूण भुरग्यांक वयर काडूंक सोदता इस्कॉलान शिक्षण दिवन आनी भाव भयणो राजान सांगलें आय वोंट बी एबल टू गीव यू आनी हो निराश जावन मनीस राजाच्या पॉलासींतलो भायर सरलो आनी थंयसर तो दुसरो आसलो ताचो फ्रेंड जो हॉस्पिटल बांदूंक सोदतालो ताणें सांगलें तूं आनीक भितर पावल मारी नाका आमी जायत्या तोरांनी ताका कन्विन्स केलो पूण तरी आसतना राजा म्हजें उतर कानारूच घेना आनी भाव भयणो हे दुसऱ्या मनशान हॉस्पिटल बांदूंक सोदतल्यान म्हळें हांव तशें करचो ना हांवें अपॉयंटमेंट घेतलेलो हांवें राजा सोरशी वचूंकूच जाय आनी जो मनीस थंयसर आयलो ताका तो व्हरपाक राजाचो मनीस ह्या हॉस्पिटल बांदतल्या मनशाक ह्या मनशान ह्या राजाच्या मनशाक सांगलें आय जस्ट वॉन्ट टू मीट द मदर ऑफ द किंग राजाची मांयक हांव मेळूंक सोदतां न्हू तशें जावचें ना ना मातशें म्हाका इल्लीसो एक मिनट कशी मेळूंक तिका दी आनी हॉस्पिटल बांदूंक सोदतल्या मनशान हे राजाचे मांयक सांगलें मांय हांव तुज्या पुता कडेन एकूच म्हजी एक घेवन आयलां अडचण हांव हॉस्पिटल बांदूंक सोदतां बरे फॅसिलिटीज दिवंक सोदतां भलायके वाटेन भुरग्यांक सगल्यांक लोकांक मातशें तुज्या पुता लागीं माग आनी म्हाका मातशें मदत कर न्हू आनी भाव भयणो ही राजाची मांयक ह्या हॉस्पिटल बांदूंक सोदतल्या मनशा बरोबर
राजा सोडची पुता सोडची घेवन गेली आनी सांगलें बाबा ओपय तो मनीस ते गांवांत कितलें बरेंपण करूंक सोदता हॉस्पिटल बांदूंक सोदता मातशें ताका कितें दी आनी भाव भयणो राजान खंय बरी व्हडली मोटली पोटली हाडली आनी ह्या हॉस्पिटल बांदूंक सोदतल्या मनशाच्या हातान घाली आमोरको हांसो दिलो ताणें थँक्यू म्हणलें राजाक आनी कुशळकायेन पावल पॉलासींतलें भायर घातलें आनी थंयसर तो सोशल वर्कर इस्कॉल बांदलो थंयच आसून ताका पळोवन तो अजाप जालो म्हळें हाव दीस हॅपन हें कशें तुज्यान करूंक जालें ताणें म्हळें खंय हांव भितर राजा सोरशी पयलो वचूंक ना हांव राजाची मांयक मेळ्ळो आनी म्हजें उतर घातलें रिक्वेस्ट आनी मायन म्हाका पुता सोरशी वचून म्हाका ही दुडवांचो आदार म्हाका मेळ्ळो भाव भयणो पेरपे सुकोर साहेब म्हणजे फेस्त आमी करूंक आयले हांव लेडी ऑफ परपेच्युअल साका म्हणटा हांव सांसवट आदाराची मांय सदां सर्वदां आमचे बाजून विनोदी करता आमी हे घडणेंत कितें पळयता काय हे दोगूय आयिल्ले कितें तरी आदार हेल्प घेवंक पयलो मनीस गेल्लो तो भाव भयण जावन आसलो प्रोटेस्टंट पयलो मनीस इस्कॉल बांदूंक सुद्दां तो जावन आसलो प्रोटेस्टंट आनी भाव भयणो दुसरो मनीस भितर गेलो तो आवयक भेटून हॉस्पिटल बांदूंक आपल्या रिक्वेस्ट घेवन गेलो तो जावन आसलो कॅथलीक वी आर ऑल कॅथलिक्स आनी आमी भाव भयणो ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी 9 बुधवार करून आयज आयले हांव हेच माये उद्देशी जेजूक सांगूंक आमी तुज्या पावलांनी चलोवंक सोदता आयज आमी 2 वाचपां आयकुल्यान आनी पयल्या वाचपान आमकां आब्रामाची खबर मेळ्ळ्या अ मॅन ऑफ ग्रेट फेथ अखूण बाबार्देचो मनीस 75 years old मॅन आनी भाव भयणो देव ताका सांगता तुजो गांव देश सोड आनी वच अमकेच कडेन आनी कांयच देवाक विचार करिनासतना आपले बायलेक घेवन आपल्या बाच्याक नेव्याक घेवन भाव भयण तो पावल मारता भासायलोल्या गांवांत तो वेता मुखार भाव भयणो देव ताचेर ब्लेसींग घालता हें आमी आयकलां पयल्या वाचपान शुभ वर्तमानान आमी पळयलां थंयसर आंकवार मारया भाव भयणो घुस्पता तिका देवाचो बोड वयवन सांगता मेरी यू हॅव बीन चोजन आनी तुज्या कुसव्यांत रीग घेतलो ती सगळीच घाबरता शी कांट एक्सेप्ट ए व्हडलें ग्रिटींग सॅल्युटेशन आज बोडब्याची हें आनी कितें म्हाका मनशा लागीं दादले कसलो संबंद ना आय हॅव नो कनेक्शन विथ एनी ह्युमन पर्सन आनी हाव दीस कॅन हॅपन टू मी कशें म्हूण म्हाका घडटलें आनी भाव भयणो बोड तिका सांगता मेरी पवित्र आत्म्या उद्देशी तुजे सोबीन घडोवन येतलें ओचोरया आनी भाव भयणो ही आंकवार मारया हो देवाचो ताळो ओळखून घेता बिकॉज ऑफ ओपननेस ती उक्ते मनान काळजान जियेताली अंडर द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तिणें आपलें जिवीत नेटयलोलें आनी असले घडीत आनी भाव भयणो हें आनी कितें काय म्हूण सगळें कन्फ्यूज जावन कन्फ्युजन कित्याक शी वॉज बिथ्रोटेड टू जोसेफ आनी भाव भयणो हें आनी कितें सगळेंच कित्याक आमी जाणाव त्या काळार एक आंकवारी भाव भयणो गोरबेज जावप म्हणल्यार फातराचें मोर्न आनी हें आनी कितें सगळें बट इन ऑल दीस ती करीत भाशेन भाव भयणो डिसन करता जिवितान हो देवाचो म्हाका ताळो एके भाशेन आपणाचे प्लॅन्स ती अबांडन करता आनी देवाच्या प्लॅन्सांक ती ओयकार दिता आनी भाव भयणो जो मनीस एके भाशेन पातकांत रेवळ्ळलो ताका देव वयर काडूंक सोदतालो एके भाशेन मोर्नाचे कास्तींतलो त्या मनीस कुळाक भाव भयणो सांबाळचे खातीर सेव करचे खातीर हीच आंकवार मारया आपलें दान देवाक करता एके भाशेन देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यांत संभोवंक दिता आनी तिचो कुसवो पयलें टॅबनकल जाता आमी जाणो हांगासर टॅबनकल आसा तिच्या कुसव्यांत भाव भयणो शब्द रीग घेता द वर्ड बिकम्स फ्लॅश टूक फ्लॅश आनी भाव भयणो हो देव जेजू दिशी मनीस कुळाक भेटूंक येता आनी हे सोडवणीच्या कामांत भाव भयणो सायबी म्हण आपलें सगळें कॉपरेशन दिता कोलाबोरेशन दिता जेजूक मनीस कुळाची सोडवण मनीस कुळाक रिडेम्पशन दिवचे खातीर आनी भाव भयणो हीच आंकवार मारया तो बावार्द तिचे सोबे आसलो ते बावार्दाक ती कोरेली साक्षी दिता साक्षीदारीण ती जाता ती आमकां नमुनो भाव भयणो
आमच्या जिवितान आमी जायत्या तोरांनी सांडलोली जाता खंय आमी वेचीं कोणा सोर्स आमी वेचीं एक सांत म्हणटालो इफ यू वॉन्ट टू फ्रूट गो टू अ ट्री तुका तर फळ जाय झाडां सोर्शी वच तुका तर जेजू जाय गो टू मदर मेरी थ्रू मेरी टू जीजस आनी भाऊ भयणो हो देवाचो पूत आमकां मेळचे खातीर देवाची येवजण जाली की वस्तोरीक तयार करूंक आनी भाऊ भयणो हे वस्तोरीन खऱ्यांनीच देवाच्या प्रेरणान रावन देवाक ओयकार दिलो विथ कन्विक्शन सेड येस काळजाची खोलायन त्यांनी ओय मोडली आनी भाऊ भयणो देव मनीस रुपान ह्या संवसारांत आयलो म्हजे भाऊ भयणो आमी जायते फावटी ह्या संवसारांत घुस्पता हे आधुनीक टायम्स जावन आसा हार्ड टायम्स चॅलेंजींग टायम्स आनी भाऊ भयणो जायते जाणां म्हणटात वॉट इज प्रेयर वाय आय हॅव टू प्रे वाय आय हॅव टू रिसायट द रोजरी आमी जायते जाणां आमच्या जाणट्या म्हाताऱ्यां कडेन माय बाय कडेन डिस्कशन्स कोत्ता एंड टुडेज वर्ल्ड गेट्स कन्फ्युज्ड कन्फ्यूज जावंक पडटा भाऊ भयणो प्रेयर जावन आसा ग्रेटेस्ट वेपन मागणें जावन आसा बोळवंत हातयार आनी सायबी माय आमकां भावार्थाचो नमुडो देख ती मागण्याची आमकां आनी सायबीण माय हेच भाव भयणो जेजू क्रिस्ताची सोडवण मनीस कुळाक मेळचे खातीर तिणें देवाक ओयकार दिलो कित्याक कित्याक ती मागण्याची वस्तुरी जावन आसलोली देवाचे उतर तिणें आपल्या जिवितान भाव भयणो छापलोलें आपल्या जिवितान हें देवाचें उतर ती झेल्ली आनी हें देवाचें उतर इन परफेक्शन तिणें जिवन दाखोवन भाव भयणो मनीस कुळाक सोडवण लाभोवचे खातीर आपल्या पुताक सगलो सहकार तिणें कोलाबोरेशन दिलें आनी एक व्हडली साक्षीदारीण जाली म्हजे भाव भयणो ह्या दिसांनी आमी जाणो आमचे बीस साहेब सगळे संवसाराचे पाप साहेबा बरोबर रोमा शारांत ते आसात आनी थंयसर ही सिनड चालू आसा आनी भाव भयणो येतोली सिनड आमकां एक केरीत चॅलेंज दिता ती म्हळ्यार टू मेक अ चर्च अ पार्टिसिपेटरी चर्च अ कोलाबोरेटीव चर्च एक सौभाग्यलीपणान आमी सगळीं ही सोडवण जेजून आमकां हाडल्या ती आमच्या पोवी सोबेंतल्यान जेवन एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार पावूं आनी सायबीण माय भाव भयणो आमचे पासत ती विनवती करता ह्या संवसारांत आमी सगळीं कसल्या कसल्या प्रश्नांक कधी दुखाक सांपडटा न्हूच कधी दूख येता तेन्नाच पूण सर्वय घोडीतांनी आमचे सायबीण मायक भाव भयणो आमी आमच्या जिवितान वांटो दिवया आनी हे सायबीण मायची देख घेवन जी जेजून सोडवण आमकां मनीस कुळाक लाभयल्या ती सोडवण आमी जण एकली जिवन एकामेकाक लाभून आमी नव्या जेरुजाल्याक पावूंक आमची आशा दिसान दीस भाव भयणो पुरी करचे खातीर आमी दर एक सॅक्रमेंट सगल्या भावार्थान ओदी करून मिसा बलिदानान आमी भाव भयणो बरे भाशेन वांटो घेवया शिताबीन आनी दर एक मीस आमचें जिवीत जातोलें आनी जिवीत जातोलें मीस आनी तातूंतल्यान जें कितें सायबीण मायन घोसघोशान कुरपा आपल्या जिवितान घेतली तीच कुरपा आमी आमच्या जिवितान घेवन आमी सगळीं ही सोडवण ह्या संवसारांतल्यान चलून ते करिल्ल्या सोडवणेक आमी पुर्ती जावंक आमची आशा न्यावंडो हे उंड्या सोरे बरोबर बापाक आमी भेटुया उबी रावया भाव भयणो जिविताच्या दर एका पावलाक आमकां देवाच्या आदाराची भोव गरज येद्या वेळार सासवड आंकवार मारीची विनवणेन आमची गरजो आनी मागणी येद्या वेळार बाबार्थान जेजूसाची हाडुया हांव तुमकां बरें गवली दितलो आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान जेजूक आपल्या जिविताचो माग करूंक ताच्या परजोणान आनी शक्तीन आपल्या हातान घालतले पोजेक जेजूसी हाडूंक आनी भावार्थाचे वाटेन ताका चलूंक बापा लागीं मागुया जंय प्रिती मोग वसता थंय देव आजीर आसता आमच्या देशाच्या राजकरण चलयतल्या वांकड्यो संवयो वागणूक उमटावून
प्रिती मोगान पोरचेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी हे तरेन आपली जबाबदारी मोगान आनी सेवेंत पाळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संवसाराच्या शिमापुर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आमच्या सोमेस्त क्रिस्ती भावा भयणांनी आपलें जिवीत जेजूचे देखीन आनी चालीन आकारून हाडूंक आनी दुसऱ्या भावा भयणांक उजवाडाचें जिवीत जिवंक स्फूर्ती आनी नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. आमी सगल्यांनी आमच्या भाव भयणाचो मोग करून खेरीत भाशेन दुखवलेल्यांचो दुखेस्तांचो आनी दुर्बळांचो हुस्को धरून जिवंक आनी ह्या वरवीं जेजूच्या मोगाच्या जिवे उपकार आमी ह्या समाजांत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती सुभागी. ह्या वर्साक पेरपेत चुकोर सायबिणीची परब समोर भोवंक आदार दितल्या फ्रांसिस्को कोएलो आनी फामील, विक्टोरिया बोर्तेलो, मेल्विन आनी नाताशा वियगस, क्लारा रॉड्रिगीस आनी मोझेस डिसोजा आनी फामील, तांच्या कुटुंबाचेर सायबिणीचे मोजतीन देवाचे उपोट देणी आनी बेसांवां बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाल बापा, काळजाचे उमाळे येते वेळार आमी तुका उक्ते केल्यात. तुवें आमकां ती माय दिल्या तुज्या पुताची. तिच्या आश्रयकाल आमची पावलां आमी घालता आसतना उदीक आनी उदीक तुज्या पुतान हाडलेली सडवण आमी जिवंक दिसान दीस तुज्या उतराक आमी पाळो दिवंक आनी आमचो भावार्थ आमी दिसान दीस तीर करून एक दीस एकोरेल्या सुखाक सलामतीक घोसघोशान कुरपीन आमी रासूंक आमची आशा तुका उक्ती केल्या. तुजी खुशी जाल्यार ही मागणी आमकां फावो कोळ तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बेठोनेक आमी गायन गावुया. C24 माथयेचें भांगार करून पान 30 आनी 8. C24 पेज 38. Daj tu
म्हज्या मोगाल बावदी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानत असलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणाक आनी मोहीमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुजे पुताच्या आवयक आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या हे पासुदी देणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विनवणेन तुजे दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्परांक आमच्या देवा दिन बासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तो जापन म्हूण वळखून आमी तुका दिन बासूंक फावो कांय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार माळीचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचें दिनबायचें गीत गावून तुजी खोनवळ आमी वाखाणटा. शेकांशीक प्रितुमीचेर कितली बोडती तुजी विस्मिता सर्वकाळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दोळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली. नसो सोडबोंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमच्या समितीचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताची उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा गरज पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर मागता जावं ती आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगोन आपलीच कुशीन कोस मरण सुंगबीच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळींक ओ तुमी सोमें घेयात आनी खायात दी म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पुरीचे वण जो दूध सणी काळज घेतली ती नव्यान तीन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळींक तुमी सोमें घेयात आनी हांतली पियात ही म्हजे रक्ताची काळज नव्यांचा स्नींग गौरवाचें रगोन पातकांची बक्षुणी मेळच्या तुमची पासन समेज मनशां पासत तें वारोतले म्हज्या उगडासां कुरान. Bawandacu God porgoduya Subia Jesu ami odokata Ani gasite priena Itlibati tumoy bawaiso Ami tushe बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडवणीची काळज तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगोन शेवतले आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी
नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बी साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत एकठांय. पुनर्जीवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबुडीनो आंकवार मारिया सोडवणीच्या मिसाबान केरीस सौभाग्यपणान आनी तेच बरोबर एक केरीत नीज साक्षीदारीन जेजूची जाली ती. आयज आमकां ही केरीत चॅलेंज आव्हान आमची सोडवण आमी जिवंक आमकां जोण एकल्याक बावतिजमाक ही केरीत जबाबदारी मेळिल्ली आसा. सगळ्याची कार्य मिसां फुडें व्हरपाक म्हणटच जी सोडवण जेजूची देवान आमकां लाभयल्या ती सोडवण आमी भाव भयणो घोसघोशान जिवया इन फुलनस. आनी हें करपाक सायबीण आमचे सांगता आसा. सांस्वतादाराची आवय ती आमचे खातीर सदां सर्वदां विनोदी ती करता. आतां सुम्याच्या मागणें मोडूंक बेता आसतना भाव भयणो आमी मागुया अदीक आनी अदीक हें क्रिस्त जिवीत जेजून आमकां हाडलां. देवबापाचें जिवीत ताणें आमकां उक्तें केलां. जी सोडवण ताणें आमकां लाभयल्या तातूंत आमी सगळीं एकामेकाक हाताक हात दिवन ती जिवंक सोडवण आनी एक दीस संपूर्णायेन ती घोसघोशान जिवंक सर्गीच्या राज्यान. येदे वेळार आमचे आवडे ओतरेक मागण्यांतल्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची इचकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाक कामगोस आनी आमकां ताळणी पूण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परां सोर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ही जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गी सुखांक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तच्या येण्याक आमी बोर भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकलू दीन सोर पाक काली सुटवें सोर आकादांतली वाटाय. कित्याक राज ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुजे दोरमृतांक वळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबडी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमटिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमे शांती सुद्दां घाल तुमचे सोब्यासूं तुमचे सगळ्यांसूं कुशलपण एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. Amci
हे संवसारांत जेजूक देवाच्या पुताक हाडचे खातीर देवाची येवजणी कॉपरेट जाल्ली सहकार दिल्ली ती सायबीण मायन हाडलेलो जेजू ह्या उंड्या रुपाकाल आमचे सोबी आसा हो आमचो बाबाड हें ओळखून घेवचें देणें आसा तितली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52 सगल्या बरेपणा पासत आनी आयच्या दिसा पासत आमी देवाक आर्गां दिवन गायन गावुया E12 पेज 84 E12 पान 204 तुजे उपकार दोनया कशे बादयतल्या तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो कोणीत मोग कसो उमेजतल्या तुझी पदवी मोयना कशी पळयतल्या
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारांक जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. अंकवार मरीची देख घेवन तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आज पेरपेसुगो साहेबांच्या परबे दिसाक आमची अनुनीत परबी सगल्यांक तुमकां सगल्या फादरांच्या नांवान आमी हॅपी फिस्ट म्हणटा. आनी तीच माय मारेची सदांच आमकां शेकाय मजत फावो जावंक आमचे आवडे. दर बुधवाराक आमी उर्बेन 6:30 मिसांत हे नवें चलयता. फुडें 10 बुधवार खेरीत आमी सगले वाड्यांतलीं भाव भयणां एकठांय जावन ही तयारी करता. आज आमचे बरोबर फादर आदोल्फ आल्वारीस सांतिनेज इगोजेचो पादविकार ताणें येवन आमकां देवाचें उतर परगटलें. मिसाची भेट भेटयले खातीर ताका आमी दिनवास जावं आनी ताचेर आनी ताच्या गवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद. तशेंच आमचे दिनवास पातकूर फादर हिस्टन, फादर डॉमिनीक, फादर ब्रिटो तांकांय नवेनांत वांटो घेवंक शर्माव सांगूंक तांणी आमकां तेंको केलो. दिनवास जावं आमचे कोयर बाब सांतान आनी ताचे बरोबर सगलीं जोनस आनी आमचो मिकायली आनी गोंयान करपी तांकां आमचे दिनवास. आमचे दिनवास बाब मॅथ्यू लॉपीस हाका आज हे लायव्ह ताणें दाखोवंक येवजिल्लें ताकाय देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमांदा आल्ताराची तयारी केली. तशेंच राफायल हाणें हो सायबिणीचो आल्तार तयार केलो. तांकां आमचे दिनवास. आमचे दिनवास हे सोंपिल्ल्या भुरग्यांक आज ती आयली हांगा परतून आपले धवे कपडे घालून धाकटुलें पुरसांव आमी करतले आतां. हेवटेन भायर सरतले आनीक स्टेजी वेल्यान स्टेजीक लागसरूच आमी भायर सरून आल्ताराची येतले. तुमचे लागीं वाती आसत जाल्यार वाती पेटोवच्यो. धाकटुलें पुरसांव आनी पुरसांवांत आमी सांगाताक सायबिमांची गायनां करतले. फाल्यां आमचे भुरगे ऑल्टर सर्वर्स धाकटे पिकनिकेक वेतात. पयले रायतूची सेमिनारीक ते भेट करतले. मागीर ऑक्झिलियम बेनावली थंय सारतले सांज आनी सांजी परतून येतले. आमचेच भुरगे ते सुमार 40 आसात. भास केल्या 9 वरांचेर भास सुट्टेली. पातकूर आनी शिस्त तांचे बरोबर वेतली, तांकां सांगात करतली. जॉन पॉला बरोबर आमी रावता. तांकां खाल्यांचो दीस उगडासाचो दीस जातलो. 27 आमच्या गोंयांत बीश साहेबान मागलां बो करून हें गॅर चलता, झूज चलता. हमास आनीक इज्रायला मदें तें बेगीनूच सोंपूंक सगल्याक शांती आसूं. जायतो लोक सोंसता, कश्ट वता, भुकेन आसा. फावो तितलें उदक मेळना, जेवण मेळना. आमी शुक्रारा दिसाक तांचे पासून मागतले जावं तो उपास मागणी आनी सकाळचे दुसरे मीस जाता चड उगूत आमी मागण्यांत सादतले. तुमी सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. आयतारा दिसाक तरणाट्यांक भेटयलेलो आयतारा दिसाक आमचे PPC वांगडी ओल्ड गोवा एका रिकलेक्शनाक वेतात. ओल्ड गोवा स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगा जूय फादर हेनरी ओनाजीस आनी मगेलेंस तो 3 जाण पाद्री आसा ते आमकां आदार दितले. आमी 3:30 वरांचेर हांगासान इगोजे लागीं सावन भायर सरतले 3:30 वरांचेर. आनी थंय पावतच आमी थोडो वगत इल्ली च्या पाणी घेवन 5 वरांचेर तावन थंय आमकां सेशन्स आसतली. मागता PPC वांगड्या लागीं ताणी येवंक. आनी मागीर दुसरे दिसाक मांडे आमी मिसा बलिदानांतल्यान आनी ब्रेकफास्टांतल्यान हो सोंपयतले. म्हणटच मागता PPC वांगड्या लागीं हाचो लाव घेवंक आनीक सगल्यांनी वांटो घेवंक आनी हाजे फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. 30 तारखेर सोमारा दिसाक सांजे 6:30 वरांचेर सगल्यांची मिटींग आसतली. आनी 31 तारखेर
आमी इगोजेची तशेंच सिमितेरीची साफाय करतल्या 31 तारखेर सांजे 4:30 आमी इगोजेची आनी थोडी सिमितेरीची साफाय करूंक वावुरतली. देव बरें करूं म्हणटा हांव आमची भयण मारिया फेर्नांदीस पांच तिणें सांजे सगल्यांक घालून सगलो वातार नितळ केलो. ताका आमी खास देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वीस पळोवन तुमची सोबी आसूं. सोर पदवीदार देव बाब पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. आंकवार मरी बोरी जेजूच्या सोडवणीक वावरान आमी सगलीं सोबाग गेलीं म्हूण ओळखूंक आनी दिसा दिसपट्टी मारये पोरी आमी साक्षीदारां जावन वचून येवया. तेच क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचूंक भायर सरुया. आमची सुपुल्लीं भुरगीं पयलीं वेतलीं. आमी पुरसांव घेतना आमी गायन गावया. भोव मोगाड माय T12 पान 207 T12 पेज 207. आमचे दाय तू राव
मेमोरारे हे मागणे आमी करुया. बो कोनवाळे अंकवार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो, तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. हे बोरवशान रावन हांव तुजे गोपान धांवन येता. अंकवारींची अंकवारी माये म्हजे, तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबी रावतां. देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्यांची बेपर्वा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कोर. आमेन. नोमान मुरे कृप्यान बोलले, सर्वेस्पर तुजे तें आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आता आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नोमान मुरे कृप्यान बोलले, सर्वेस्पर तुजे तें आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आता आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नोमान मुरे कृप्यान बोलले, सर्वेस्पर तुजे तें आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आयले हांव माये मागूंक मोजत तुजी, उबारतो नदर आमचेर काकुतीची. दयाळ माये, आयक जाप सोमेस्तांची, बेपर्वा करी नाका आमच्या मागण्यांची. आमेन. Sorvespora Deva, Bagion Antoine Marigamian, Boktin Bonita, Jositi Gatu Bengur Pen, Bolito Sham Kadiche Bidonin, Disante Sodik Pen Ankabor, Pristam Cha Sumia Vorbi. Deva Chanda Sodakalam Chetan. सगळ्यांक तुमकां येवपाक रस्त्याची फिरवी आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद कितें भशेन अपराधी ह्यो बऱ्यो करूंक ना. आमचे चड दिसते आमचे कान मारून सायबीमाची शेवटाची तयार जाऊया. T40 आणि गो पाम 222, T42 पेज 232. I'm God.
Perpetuum